आता तुमच्या मुखार येतात आतंकवादी पूण हो आतंकवादी तुमकां मारचो ना तुम्ही कोणेच भिवचे न्हय कारण ताचे बरोबर आसात आमचे पुलीस आर्मी मॅन आणि मंत्री तो रायकाक
आमचे मांद्रेम आणि जोकीम डिसोजा तर हांचेर दोगांचेर मिलाक सायबिणीचे भरपूर आशीर्वाद मागता आणि शाबासकी दिता. तुमच्या वावरा पासत आमी आयज हेमाचेर उबे आसा. तर पळोवया आमचो सायड शो आमी क्रिस्तांव. बॉस म्हटलं याच मनीस पण अरे लोकांचे खूप असता पण कोणा तुझ्या उतार येईना बॉस म्हणाल असा बरे तोंचू मी तुका काय विचारपाक आयलो विचारपाक आनी कितें पडटाला. अरे तोंचू तू मनीस केव्हा जातलो दर दिसा म्हाका तुजो बागेची म्हण सांगपाक. अरे ह्या माटात माझ्या बाकीच्या बागेनाक कोण तेंचे खोपी असले घरां जाली बिल्डिंगां जाली आणि तुझा घर 10 वर्सां जाली फाटसून मोडला तर सारक्या केव्हा करतलो सरकारा. हांव कितें सोडटा त्या म्हज्या पोटाकूच अरे पोटाकच केलें म्हणून मनीस न्हय काय तरी सांबाळून दवर आनी त्या घर सारकें कर. काय मी मदत करू अगोरिता बाळकाराची जमीन खाम सोपयल्या ती सोपयल्या आता काय बाळकारांना काम सोदता रिता कोण तुझे बंद कर आनी मातशें भितर वच. आनी तूं भुरगें आसाय जाणट्या मदेकान तुका कशें उलोवंक जाय तें मातूय कळना. तोमचू अरे तू काहीतरी तुझ्या घराबद्दल चिंतलंय मरे. होय बडकारा कोणाचे तरी रेट काढून हे घर बांदूकूच जाय ना जाल्यार ह्या पावसान ते मोडोन वेतेले. जाले 2-3 दीस उतूय म्हजो कामाक लागला आनी चेडवाचेंय जाल्यार शिकोवप बरें जाला. तसो जाल्यार बरो आसा. आतां तुज्या घरा फाटून दोन व्हडले रेडी आसत ते कातरून घे आणि तुझ्या घराक लागता तो सगळा मदेर घाल उरला मदेर वीक आणि त्या पैसे मेळतात ते तुझ्या घराकच मोड अडकाला. त्या भेंडयाचे हांव पयशे कशे फारीक करतलो. अरे तुका ते भेंडये दिले ते पयशाक लागून न्हय म्हाका विकपाचो आसला जाल्यार तुमी केव्हाच विकतले आसलो. कितकेच जाण म्हाज्या फाटून सतायताले ते म्हाका दी म्हूण पण मी तांकां सांगलोय त्याच्या घरा फाटून आसत ते भेंडये तेचेच म्हणा. बडकारा हो तुजो उपकार हांव बरोसो विसरचो ना कारण आमी क्रिस्तांव. तुमी क्रिस्तांव अरे क्रिस्तांव तुमी फक्त नांवाचे मरे. खंयच्या क्रिस्तावान तुका घर बांदून मदत केल्या सारकें तुजें बडकारा. मागून पडयले दोगा तिगांक लागीं पूण सगल्यांनी म्हाका ना म्हणून सांगलें. पूण तूं म्हजो बडकार न्हय पूण एक देव. अरे तुझ्या सारख्या गरीबाक दिला जाल्यार म्हाका काय उडा जावचना. आता 8 दिसांनी मनीस धाडटत काय ते कातरून घे. बरा येता मी राव बडकारा. घरा फाटल्यान एक केळ्यांचो घोड पिकलोलो ताचो एक फेणो तुका घरा व्हरोंक दवरला. वयताना तो घेवन वच. रिता बाय केळी दवरल्यान ती घेवन ये. एका म्हणतात मनीस पण अरे असली केळी बाजारात मिळणार ना पूण माझ्या जमनीत पिकलेली केळी तुम्ही माझ्या तोंडात घालत ह्याच व्हडला. बाकीचे माझे इतके बागेली असत पण हात उचलून केव्हा बाळकाला घे म्हणटा शी केव्हाच ना. पण या सांगत ह्या वाटात नाल्लाची चोरी बी जायना मरे. बडकारा नाल्लाची चोरी जावपाक तुझ्या वाटान माड आसा ते कातरून तुवें दारां मारल्या. बडकारा आतां ते चोर ना चोरिना ते फकत फोरेनाचे चोरूंक लागल्या. फास्ट कितें जावंक सोदतात. नाल चोरीन अगो रिता काय सांगा. काल माझ्या घरा देगेच्या माडार कोण तरी नाल चोरून गेलो मी बघलो. अगो व्हडल्यान बॉम्ब मारली आणि पडल्याचो आवाजय जालो. मी
घातलं ओढून जाण्यात मिळलो तो गेलो. वा मी वळतोय 8 दिवसांनी मणी जातोय उठातो ते वेड्या कातरून घे मधी मिळू पाऊन मारतोय. हा बरं बरं तर वळता.
पळोवपाक आता मग तुका कसो दिसता तू आता सारको कोंदरीवर वयता दिसता अरे तू हसता आणि म्हणजे तुका काय पडलें ताची चुनरी मारून ताची उलबुल पावपाचो बरो वाटावलो चालू तू मुणीस मरे सारकोच चाल तू आता सारको क्रिकेट प्लेयर कसो दिसता क्रिकेट रातीयो IPL जावना बरो वाटावलो मरपाचो आणि तोय बी पळोवपाक तुका लागलो म्हाका नको आनी कित्याक तुवें राती म्हाका कितें सांगिल्लें सारको 11 वरांचेर ये भाटकार न्हिदतलो आनी आमी ताच्या भाड्याचें नाच करुया म्हाका येवपाक मातसो वेळ जालो पूण तूं नाय हांव त्या भाड्याचेर चडलो सापडलो कितें रे भाटकारा पडलो कितें रे कोण हसताय कित्याक म्हज्या हातीच्यो आनी पांयाच्यो राती गेल्या तुका बरें दिसलें कितें आयक रे राती कितें जालां तें सांगता हांव तूं आमी पळयलो पळय त्या भाड्याचेर हांव पडलो आनी पळय नाक घुंवळावपाक लागलो आनी तूं नाक कसो घेयना मरे घेयना पळय हांव किडकीन तो घुंवळायताना त्या नाल्लाक आसता दिसता बुराक आनी घुंवळायताना हें बोट म्हज्या तेच्या बुरकान गेलें आनी बुरकान आसता दिसता उनी म्हाका ती खबर आनी त्या बुरकान तेल्या उदकान पळय म्हाका घोट भरलो आनी भोव पळय सोडिना म्हाज्यो तूं हुयेनी त्या एक बोट्यान बोट मारली त्या बुरकान तेल्या हुंदरान म्हजें बोट सोडलें कितें जालें त्या भाटाक लायट पेटोवली ती लायट पळयना फुडें हांव गोळ्यान एका मिनटान खाला भाटकारान लीक बसयलें कितें रे भाडा आनी बसता तुका बरें दिसलें कितें रातीच्यो कांय ताजी गेल्यात त्यो पळोवन ना रे इश्टा म्हाका चड दूख जालें रे हसताय कित्याक तूं रडोंक जाय पळय न्हू राव सांगता तूं सोडलो रे पळय त्याच माळा तुका यो वेळ जालो म्हूण हांव सोडलो वयर पावतोच खाला वयतान खाला कोण जाल्यार तुका आनी कोण सोडलो मागीर हांवें कितें केलें जाणा हांव पोवाड्यार वयर वचून न्हिदलो आनी तोपली दवरली नाल्लाच्या पेणी खाला पळयतो तो मनीस सारको वयर पावलो आनी लागलो पळय नाल्लाक हात घालून घुंवळावलो तो घुंवळायलो ती म्हाजी तोपली आनी त्याच बरोबर लायली तोपली त्याच बरोबर त्या मनशान ना येना पूण पोरसान हात घातलो एका वतान म्हाका दुखता सोसूंक जायना तितलें तुवें पळय ना येना म्हणून पोरसान हात घातलो तेन्ना तुजें तोंड गेलें म्हाज्या तोंडार आनी तेन्ना पळय हांवें तिडकीन घास मारलो तुवें व्हडल्यान कॉप मारली कितें जालें तें कोस्ताय बरें आसा पूण बरें वाटावलें आमी त्या भाटकाराच्या हातांतल्यान पूण कोस्ताय आनी आपणा लोकांच्यो चोरयो नाकात रे तूं कित्याक भियाताय रे तूं बेश्टो म्हाज्या वांगडा राव हे आनी बिजनस सोडीत जाल्यार आमकां आनी कितें वय तें सारकें तुजें हे बिजनस सोडीत जाल्यार आमकां आनी कितें आसा दुसरें पूण पूण आनी कोणाच्यो चोरयो करून वयचें ना रे पूण फकत तो भाटकार रे सारको भेकरो रे त्या दिसा हांवें येद्यान बोट मारली जाल्यार तूं भाटकार भायर येवंक ना मरे हरशीं आसा आराम कसो पूण आमचे माझेच नाक जोडटा आनी म्हाकाच मागून जोडटा आत्ता वरां तुमकां दोगांक पुलिशेन दितय पांय पडटे भाटकार पांय पडटे आमकां पुलिशेन दिवंक नाका आनी तुका धांव दिलो हांगाच ना आमी त्या पुलिसांक बरें वळखून जाणा ते पुलीस कितें आमचे लागसून घेतेले पिवन येतेले आनी निवळासून आमकां मारीत रावतेले भाटकार ती जाणो तूं ह्या गांवांत तोयार मुडीक म्हूण त्या बदून फक्त एकदांच सोड ह्या फुडें तुज्या भाटांतल्या माळाचेंच नांव न्हय पूण भाटांत पडलेलें नांव देखून आमी चोरच्यो ना बरो आसा तसो जाल्यार मी तुमकां पुलिशेन दिलें ना पूण एक सांगा आनी चोरी करप म्हणल्यार व्हडलो पाप न्हय भाटकारा आमी क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव म्हणून काय चोरपाचा भाटकारा आमकां एक फॅसिलिटी आसा चोरूय चोर कोणाचे आमी चोरले नागोयले पाद्रीकाराचे पूण कुमसार जालो मागीर ते पाप मोग जाता आनी फुडें परत चोरला होय आनी उपरांत परत चोरप आनी उपरांत परत कुमसार जालो ह्या तुमकां कोणी सांगला रे हे आमकां पाद्रीकार सांगता लोकांचे चोरशात नागोयशात जाल्यार कुमसार जायात ते तुमकां भोगसो जालें ह्या तुमकां पाद्रीकारान सांगला
चल आता तुमका दोघांच्या वरतर प्राधिकाराकडे DPS आणि तू बातमीदाराची बरोबर आहे आम्ही तुला सांगले आम्ही परत चोरी करतो ना म्हणून तरी त्याने सांगत ना चोरी आहे ना करते तुमका तुमच्या दिसतो जीवन चला बाहेर चला थॉमस फर्नांडीस म्हणटा तो न्हय होय तू कोण हांव फॉरेस्ट इन्स्पेक्टर फॉरेस्ट इन्स्पेक्टर जाल्यार तू हांगा कित्याक आयला तुझ्या घरा फाटल्यान दोन भेंड्यो कातरल्यात त्यो खंय आसात कातोरल्यान थंयच आसा चल तर दाखय म्हाका आनी तुजेर कोणें कंप्लेन केला मोठे कंप्लेंट केल्या वो त्या बेडयांचेर तुजेर तुवें त्यो कातरल्या ते पळय अरे पुलीस पा त्यो गेल्ले खातरल्या ते ताकाच खबर आसली ते लायसन्स आमचे पडून तू खंयचे सोदताय भाटकाराचे म्हाका पडवना बेड्यो खातीर उपाक जाय म्हूण खबर आसा मुगो ताका बेड्यो रागान वतलो आनी वतलो मागीर व्हडल्या मिनिस्टराचो खबर बद्दल म्हाका वता मेळच्यो ना सारकें आसा तो कितें उलयता पळय तें तशें जाल्यार इन्स्पेक्टर साहेब हांव म्हाज्या भटकाराक कापलो धाडटा हांगा लागींच रावता तो चल बेगीन वच आनी आपण आमकां वेळ ना हांगासर रावन ते गेल्ले खातरल्या मुळाची कोणी कंप्लेंट केला पळय आमी कितें बेकार आसा बेश्टेच हांगासर येवपाक आमकां कितें ऑफिसान काम ना कोण होतो आमची कंप्लेंट करपी तुमचो शेजारी सातान तो अशें केन्नाच करचो ना तो घरांतलो बसता आमचो एक देव मनीस करचो ना त्या देवानूच केला वेदो वच आनी सातानाक आपोवन हाड हांकांय गमोनी ती कंप्लेन सातानाक केल्या म्हूण आनी तांकांय खात्री जावनी आनी जोरी तो येना जाल्यार म्हाकाय येवचें पडटलें म्हूण सांग साठ म्हाका खबर ना कोण सातान तो खबर ना अरे आतांच मरे आमी दोगूय तांगेर बियो पियोन आयल्या तो तो सजमलो ये मारता तो पूण साहेब ताणें सांगला आपल्याचें नांव सांगूंक नाका म्हणून अरे आमी पुलीस जावन तर नांव लिपयलें जाल्यार हो समाज कितें करतलो आमी स्वत कितें तें उक्तें करूंकूच जाय तूं वच आनी सातानाक आपोवन हाड बरें सर पळया पयलीं ऑफिशियली कंप्लेन बरयतात आनी मागीर आमच्या बॉल्सान कितेंय घालतात नाजाल्यार बियर दितात आनी आपलें नांव सांगनाकाय म्हूण सांगतात आमी पुलिसांनी तर नांव लिपयलें जाल्यार हो समाज आमकां कितें म्हणटलो आमी स्वत कितें तें उक्तें करूंकूच जाय भटकारा वो तो साहेब बेडयो व्हरोंक आयला पळय तो तूं तो पुलीस इन्स्पेक्टर अरे बेडयोवाल्यान ट्रक हाडले मरे सगळें हाडलां पूण तुका खबर आसा मरे झाडां कातरतलो जाल्यार लायसन्स काडूंक जाय म्हूण अरे झाडां कातरून कातरून मी आतां म्हातारो जालो तूं म्हाका कायदे शिकोवं नाका पूण म्हाका पयलीं आसा तूं खंय कसो पावले न्हू तुमचे कंप्लेन ह्या सातारान केला हो पळय हांगा आसा ताता तूं आमचा कंप्लेंट केलो आनी कित्याक हांव तुजे लागीं ती व्हिडिओ मागतालो ते म्हाका दिनासतना ताका दिले म्हणून अरे तूं म्हाका पयशांनी व्हिडिओ मागतलो मी ताका फुकट दिलो ते म्हाका पडोंक ना का एका क्रिस्तांवाचा घर मोडटा जाल्यार ता तूं काय किती ना तुका फकत तुझाच पडला अरे भटकारा आतां तुवें तांचे लागीं झगडोन कसलोच फायदो ना आमी आतां ते दोगांनी मेळोन मिटोवचें पडटलें मिटयतोय का हेतून चोरयेचा काय ना ह्या बघ ह्या लायटर हाडलो हे तेची झेरॉक्स वाच तुझ्या ऑफिसान वाच आनी मगेर म्हाका सांग रागार जायना काय भटकारा आमकां आमचो कायदो करचोच पडटा बरें तर येता आमी बरा सांगता तूं मातसो राव म्हाका तुजे कडेन दोन उतरां उलोवंक जाय सदां तूं आमचो शेजारी न्हू
तुजो फुडसोच कसो पूण म्हज्या असल्या गरिबाचे तुवें अशें कित्याक केलें तो पळयता आसतलो उरला ते 2 वॉटर जाल्यार तुमी मागीर एक बेटी मारून फॉरेनरांक दिवंक नाका रीता बाय तूं मातशें भितर वच आजून पासून तुका कळना जाणट्या मोद्याक कशें उलोवंक जाय पळय तूं मातशें भितर वच पळोवया जाता तूं सद्या सकाळचो मिसा पळयतना म्हाका मेळटलें मरे तूं मिसाक तरी कित्याक वयतो भाटकारा आमी क्रिस्तांव क्रिस्तांव जाल्यार मिसा वचपाचा आनी पाद्रीचो शर्मा आयकान घरा येवपाचा आनी येवन लोकांचा पांय घालपाचा अरे आनी म्हणटा आमी मोठे क्रिस्तांव आनी एका क्रिस्तांवाचा घर मोडला जाल्यार त्या सारक्या करपाक तुजे कडेन जायना अरे क्रिस्तांव जायात असले तुमच्या गेंडू क्रिस्तांक सांगान दवरले तसले लोकांक पावपाचा नाजाल्यार आदार दिवपाचा सगळ्यांक मोगान रावपाचा आनी मगेर म्हणात आमी क्रिस्तांव कसले आमी क्रिस्तांव जावंक जाय पळय ते हाचे उपरांत तुमचे मुखार हाडटा कांताराचें नांव अमेरिकेचे दोतोर आमचे गांवचे आमचे वाडेवेले भुरगे अमेरिकेक वचून दोतोरपणाची शिकप शिकून पदवी घेवन आयज आमच्या वाड्यान परतून आयल्यात तर पळोवया ते कांतारांसून आमकां कितें सांगूंक सोदतात पळय ते कांताराचें नांव अमेरिकेचे दोतोर गायतात नेल्सन Sharan
आणि तातूंतली एक रचना जावन आसता सुकणे. ते सुकण्या वयर आपले कातार घेवन आयला. फ्रांसीस ते मांद्र्यांनी जायतो तो कसून कातारां बरयल्या. तशेंच म्युजीक हांवें दिलेली. हांव जाणा जायते वयरचो गजाल आसतले हिंगा थिंगा. म्युजिकल शो न्हू तियात्र स्टायल पूण तरी आसतना हो सावंड घालून आमी हो शो केला. थोड्यांक तें हातवेंच लागतलें. थोडी फुडें बसले आनी ते स्पिकरा कुशीक ती म्हणटली कितें तरी आवाज जाता. थोड्यांक फाटल्यान तो मातसो बरो दिसता. थोड्यांक तो सारकोच आवाज कसो दिसता. पूण तरी आसतना घेवन आमी हो शो केला. म्हाका दिसता एक पयलेच फावट पेडण्या म्हालान हो म्युजिकल शो जाला भुरग्यांचो, जो गांवच्या भुरग्यांनी जावं वाड्यांतल्या भुरग्यांनी घडोवन हाडलेलो आसा. हें काम तितलें सोंपें न्हय. जितलें तियात्र जातात तशें जायत्या गोड फेस करून ह्या मायकाक सावंडान बँडान आमी तर जायतेच फावट करता. आमी वाजयता सादें कशें दिसता आमकां. पूण ह्या भुरग्यांक ते पयलेंच नवें, सगळेंच नवें. थोडी आसतना तांकां शेबासकी तांणी येवन थिंगा आपल्या आपणाची कातारां बरे भाशेन केल्यान हांव तांकां शेबासकी दिता. देव बरें जावं म्हणटा आमच्या वाड्यांतल्या भुरग्यांक. जाणी जायतो तो कसून ओवर केला. माझे बँड बॉयज मोक्षा तसोच स्टीव आल्वारीस, डॉमिनिक, फ्रांसीस मांद्रे आनी ताचे सांगाती सगळे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां हांव एक कातार म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक जे तुमी आयल्यात हो शो पळोवन तियात्र कोणूय पळयता पूण हो शो पळोवंक तुमी आयल्यात देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी 2-3 कातारां उरल्यार आसतलीं असो नाका. आतां हांव एक नवें कातार म्हणटा. सगळींच नवीं कातारां एकूय कातार आमी जें म्हटलां तें एकूय कातार आमी पोरणे म्हणूंक ना. एक्चुली म्युजिकल शोवान पोरणी कातारां पासून म्हणूंक जातात. तुज्यान रेकॉर्ड केलेलीं कातारां पासून म्हणूंक जातात. म्युजिकल शोवान तसलें कांय ना. हिंगा प्रॉम्प्टींग ना, हिंगा पेपर्स आसात. तुमच्यान डायरेक्टली पळोवन म्हणूंक जाता. जायत्या भुरग्यांनी येवनूय जांकां बायहार्ट करूंक जायना तांच्यांनी कडच्यान ते येवन म्हणूंक जाता. पूण जायत्या भुरग्यांनी पोवन म्हटल्यान बरी म्हटल्यान कॉन्फिडन्स घेवन म्हटल्यान हांव आमचो प्रॉम्प्टींग घेयनासतना म्हटल्यान बरें केलां. हांव एक कातार म्हणटा जे कातार आमचो ओलाबाब तुमी वळखता तो फामाद कांतोरीस क्रिस पॅरीक बी ताणें कातार म्हटलेले म्हजे कॅसेटीन जायते कातारां म्हटल्यान ताचे कातार हांवें रेकॉर्ड केलेले आसा. ताचे कातार हांव म्हणटा तो ऑडियन्सान बरलेलो आसा. तर आयकात म्हजे कातार सुकणी. la la
सुगण्यान सारकोच केला. आता आमचे मुखार कातार घेऊन येता काताराचो शेवट अधिक वेळ तुम्ही आमच्या पासून हांगासर दिलो देखून. आणि हे जावन आसा निमाणे कातार आयच्या ह्या आमच्या कोंकणी म्युझिकल शोचे सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि तेच भाशेन आमी विसरोंक जायना आमकां सदांच आदार दितल्या स्पॉन्सरशीप दितल्या तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.
गेमाचेर येवपाक